नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सुमिता कुंकळकार। लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। बुधवारा मध्यान राती दिवचले पोरणे बाजारांतले एक दुकान चोरांनी फोडले। पैसे आनी हेर मालवज व्हेलो फारावन। पुलीस तपास सुरू। कारवार हत्या प्रकरणात आता वेगळे मॉडर्न। व्यावसायिक विनायक नायकाच्या हत्या प्रकरणात हात आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्या गुरुप्रसाद राणेची सापडली कूड। आत्महत्या काय घातपात हे कळपाक मार्ग ना। सरकार जर रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार आमकां सरकाराची ना गरज। सरकारी नोकऱ्यो दिवप ही सरकाराची जापसालदारकी, म्हणटा मंत्री विश्वजीत राणे। काँग्रेस भाजपा जालो आता विश्वजिताक पडपाक लागला नव्या पक्षाची सपना। काँग्रेस फुडारी मनीषा उसगांवकाराचो आरोप। भाजपा सरकारान मांडला नोकऱ्यांचो बाजार। आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकाराचो आरोप। कोणाचे व्हिडिओ बीन करपाक ना वेळ। कुडण्या येवपी JSWच्या मायनिंगेक थळाव्यांनी दिलो येवकार। मात श्री रुद्रेश्वर देवस्थान समितीचो मायनिंगेक खर विरोध। आता पळयात खबरो विस्तारांत। दिवचल शारांत देवळां फोडपी चोरांनी धुमाकूळ घातिल्लो आसतनाच आता पोरण्या बाजारांत दुकान फोडपाची घडणूक घडल्या। बुधवारा मध्यान राती ही चोरी जाल्ल्याचो अदमास आसा। पोरण्या मार्केटात फुलांच्या मार्केटा सामकार आशिल्ले अनुज नार्वेकार हांचे मालकीचे दुकान चोरांनी फोडले। चोरांनी दुकानांतली रोकड आनी हेर माल वच फारायलो। बुधवारा राती जे दुकान फोडलां त्याच दुकाना फाटले वटेन आशिल्ले देवूळ 2 म्हयन्यां पयलीं फोडिल्लें। आता भर बाजारांत दुकान फोडिल्ल्यान शारांत चोरांची टोळी सक्रिय आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। मजगतीं चोरयो नियंत्रणांत हाडपाक पुलिशेन शारांत गस्त वाडोवची अशी मागणी जावपाक लागल्या। हांवें पावण्यार म्हाका एक कॉल येयलो म्हज्या कामगाराचो की आमच्या दुकानाची लॉक फोडलेले आहा। सो हांव मागीर बेगीन रेडी जावन रोखडोच हांगा बाजारांत पावलो। बाजारांत पळयता जाल्यार सगळे लॉकां फोडलेली आहा दुकानाची आनी लॉकू म्हणजे लॉक तुटून सुद्दां हांगा उडयल्लेले ना। लॉक सुद्दां ते घेवन गेलेले पुलीस। तसोच हांव बेगीन पुलीस स्टेशनार धांवूंक लागली। पुलीस स्टेशनार थंय मागीर PSI ताकाच वांगडा सोबत घेवन येयलो हांव PSI पाटील। तेंच्यांनी चवकशी केली, व्हिडिओ घेतलो आनी ते मागीर परत म्हाका आपयलो आनी रिपोर्ट हांवें म्हाजो दिला जाला आनी कितें सोडला भितरले सोडले आमी PSI आसतनाच आमी दुकान ओपन केलें दार बीन। तेन्ना पयले की गल्ल्यांतले पयशे गायब आहा, थोडो म्हाजो माल गायब आसा दुकानांत। तुमकां खबर आहा आयज चिखले मार्केटान आमच्या चोरी जाल्लेली आहा। जे आमचे दशरथ नार्वेकर आहा म्हणून अनुज नार्वेकर तेंचें दुकान फोडलेलें आसा राती सुद्दां 12 सुमार। हेज्यान पयलींची जे आमचे कोटेश्वर देवस्थान जें आहा ते देवस्थानाची अशीच चोरी जाल्ली आनी ताका तेकोन आयज परत दुसरी चोरी जाल्लेली आहा। जे नार्वेकरांचें दुकान फोडलेलें आहा तितून तेंच्यांनी थोडो मुद्दे माल आनी पयशे कॅश हे कितें व्हेल्लेले आहा। हांव अशें मागता की मुन्सिपाल्टीन प्रत्येक कडेन CC कॅमेरा घातलेले आहा सगळे चारूय वाटेन। तशें हांव म्हणटा की आयज आमकां मार्केटान वेपाऱ्या बंदू खातीर अशें 4 कडेन कॅमेरा घालपाक जेणे करून जे सरकाराक मुन्सिपाल्टी हेंची नजर उरतले। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। कारवार हत्या प्रकरणात आता वेगळे मॉडर्न आयला। हणकोण कारवारचे व्यावसायिक विनायक नायक हाच्या हत्या प्रकरणात हात आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्या गुरुप्रसाद राणेची कूड मांडवी न्हंयत बेती वटेन सापडली। गुरुप्रसाद राणेच्या बायलेन कुडीची वळख पटयली। आता ही आत्महत्या काय घातपात हें कळपाक मार्ग ना। विनायक नायक हत्या प्रकरणात कारवार पुलीस फाटल्या 2 दिसांच्यान गुरुप्रसाद राणेच्या मागार आशिल्ले। कारवारचो उद्देजक विनायक नायकाची 22 सप्टेंबराक कारवारांतल्या ताच्या घरात हत्या जाल्ली। ह्या हत्या प्रकरणाचे कनेक्शन गोंयांत आशिल्ल्याची म्हायती कारवार पुलिशेच्या हाताक लागिल्ली। तशेंच हत्या प्रकरणात फोंडेच्या गुरुप्रसाद राणेचो हात आशिल्ल्याचो तांकां दुबाव आशिल्लो। कारवार पुलीस गुरुप्रसाद राणेच्या मागार आशिल्ले। मात बुधवारा सांजे मांडवी न्हंयत गुरुप्रसाद राणे हाची कूड सापडली। आता ही आत्महत्या काय घातपात हे कळपाक मार्ग ना।
पोलीस या प्रकरणाचो खोलायेन तपास करतात. आता हे नेमके प्रकरण कितें तें पळोवया. पुलीस सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण गुरुप्रसाद राणेची बायल केंद्रीय कर्मचारी. ती पुण्याक कामाक आसताली थंय तिची कारवारचो उद्देजक विनायक नायका कडेन वळख जाली. ही वळख वाडत गेली आनी ताचें रुपांतर संबंधात जालें. ही गजाल जेन्ना विनायकाच्या बायलेक कळ्ळी तेन्ना तिणें ते गुरुप्रसादाच्या कानार घाली. इतले मजगतीं तांचे मदीं कितें तरी शिजपाक लागिल्लें खंय. ह्याच बोवाळांत उद्देजक विनायक नायकाची 22 सप्टेंबराक कारवारांतल्या ताच्या घरांत हत्या जाल्ली. हातूंत गुरुप्रसाद राणेचो हात आशिल्ल्याची म्हायती कारवार पुलिशेक मेळिल्ली आनी कारवार पुलीस ताच्या मागार आशिल्ले. विनायक नायक हत्या प्रकरणात कारवार पुलिशेन बिहारच्या 2 जाणांक दिल्लीच्यान अटक केल्या जाल्यार आसामाच्या एका दुबाविताकूय ताब्यांत घेतला. विनायक नायकाची 22 सप्टेंबराक कारवारांतल्या ताच्या घरांत हत्या केल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सरकार जर रोजगार दिवपाक शकना जाल्यार आमकां सरकाराची गरज ना. सरकारी नोकऱ्यो दिवप ही सरकाराची जापसालदारकी आशिल्ल्याचें मंत्री विश्वजीत राणेन उलोवन दाखयलां. वाळपय भाजपाचे सदस्यत्व मोहिमे वेळार मंत्री विश्वजीत उलयतालो. कमीत कमी 22,000 नोकऱ्यो तयार करून दर एका मतदारसंघात 1000 नोकऱ्यो दिवपाक जाय. फुडल्या 2.5 वर्सांत तशेंच जालें ना जाल्यार आपुणूच तुमकां वेगळो विचार करपाक सांगतलो अशेंय ताचें म्हणणें. वेगवेगळे विषय आसात ते भुरगे विचारतात बाबा रोजगाराचे कितें. हांवें पयलीं बी सांगलेलें आसा की सरकार जर रोजगार दिवंक शकना तर सरकाराची आमकां गरज ना. आयज सरकाराची जबाबदारी आसा की सरकारी नोकरी तयार करपाक जाय. साहेब मुख्यमंत्री आसतना आमी 12,000 नोकऱ्यो तयार करून आनी आमच्या भुरग्यांक वाटपाक आमी बराबर आमी प्रयत्न आमी केलो. आयज मुख्यमंत्र्यान विनंती केल्या की आमकां इतले नोकऱ्यो प्रत्येक मतदारसंघात दिवपाची गरज आसा आनी आमी ते करता. इलेक्शनाक 2.5 वर्सां उरल्या. इलेक्शनाक जेन्ना 2.5 वर्सां उरल्या तेन्ना एक करून आमी हे रोजगाराचे संदी भुरग्यांक तयार करपाक प्रत्येक डिपार्टमेंट वायज आमकां करपाची गरज आसा. हे रोजगार करपाकूच जाय. रोजगार दिवपाची गरज आसा सरकाराक. जर सरकार यश गावना ना फुडल्या 2.5 वर्सांत रोजगार दिवपाक तर हांव तुमकां सांगता की बदल घडया. हे सरकारान रोजगार दिवंक जाय. 20-22,000 सरकारी नोकरीच्यो संदी भुरग्यांक दिवपाची गरज आसा. प्रत्येक मतदारसंघात मिनिमम 1000 भुरगे तरी लावपाची गरज आसा आनी सरकारान ते प्रयत्न करचे पडटले त्या दिशेन काम करपाक. म्हाका बी धडपडचें पडटलें तें काम करपाक. म्हाका बी धडपडून आमचे शिकलेले जे बेरोजगार भुरगे आहा त्या बेरोजगार भुरग्यांक योग्य तरेचे रोजगार दिवपाचें काम आमचे सरकारान करपाचे प्रयत्न आमी करूंक जाय. काँग्रेस जालो, भाजपा जालो, आता विश्वजिताक आनीक खंयच्या तरी नव्या पक्षाची सपनां पडपाक लागल्यात. ताकाच लागून ताणें नोकऱ्यो ना जाल्यार सरकाराची गरज नाशिल्ल्याचें स्टेटमेंट केल्ल्याचें काँग्रेस फुडारी मनीषा उजगांवकर सांगता. मंत्री विश्वजीत राणे हाणें काल वाळपय केल्ल्या स्टेटमेंटाच्या फाटभुंयेर मनीषा उलयताली. पळयात. पावस जेन्ना पडटा पळय स्टार्टिंग तेन्ना पावस येता आनी गडगड सामको आवाज करून येता आनी वता आसतनाय बी सामको गडगड करून वता. परतीचो पावस म्हणटा तसो विश्वजीत राणे जेन्ना बीजेपीन आयलो पळय तेन्ना आपूण मोदी कडेन प्रभावीत जालो. बीजेपीची तत्व आवडली, बीजेपी आवडली. खंयची RSSची पॅन्ट खाकी पॅन्ट घालून बसलो. सामको गडगड केलो. मनोहर पर्रीकराच्या पांयां पडलो. आपूण बरो डेव्हलपमेंट करपाक आयलो. 70रीचो विकास करपाक आयलो आनी बोवाळ केलो. केन्ना काय ताणें ऑफिसांतल्यान सोनिया गांधीचे, राहुल गांधीचे फोटो काडले. थंय सामको JB नड्डाचो फोटो, मागीर आमचो अमित शाहचे फोटो, मोदीचे फोटो सगळे भगवेमय केले सामके. आनी आतां ताका परतीचो वेळ लागला म्हणटा तशें पळय परतीची वाट पळोवपाक लागलो. आज ताणें स्टेटमेंट केलो की जॉब दिना जाल्यार आपल्याक आपूण दुसरो रस्तो पळयतलो म्हणून. म्हणटकीर इतलीं वर्सां आतां तो 2017 आयिल्लो. इतलीं वर्सां तो करतालो तरी कितें आमकां दिसता. ताजें पळय तें इंटेंशन आशिल्लें लँड कन्वर्जनाचें. बिचोले, मागीर ताणें रेज मागूस, बंबुतानी हे सगळे प्रकल्पाक हे ताणें सर्रास केलें. आतां ताचे कडेन जमनी उरूना आसतल्यो खंयच्यो हे करपाच्यो कन्वर्जन. म्हणटकीर तो म्हणटा टाटा बाय बाय आपूण चल्लो म्हणटा आसतलो एक तर. ना जाल्यार दुसरें तो BJP सरकाराक फणान घालपाकूच आयिल्लो आसतलो. ही सगळे घेया तुमच्या हड्ड्यार घेया ही पापां आपूण चल्लो म्हणून. अचानक ताका आज जॉबाचें हें जालां आसतलें कशें. जॉब मागीर इतलो 17 ते आतां पर्यंत तूं करतालो कितें. कालूच येवना तूं जॉबा खातीर.
17 ते आता 24 पर्यंत तू करतालो तरी कितें? काँग्रेस जाली, BJP जाली, आता खंयच्या तरी नव्या पार्टेची तुका स्वप्न पडटा आसतली. तू स्वताच्या पार्टे खातीर लोकांचो 70च्या लोकांचो वापर करता. तुका जाय तेन्ना तू ज्या पार्टेन वचपाचें डिसिजन घेता, तुका जाय तेन्ना तू भायर सरता, तुका जाय तेन्ना तू प्रभावीत जाता नेत्यां कडल्यान, तुका जाय तेन्ना नेते वायट दिसपाक लागता. आता एकूच कारण आसतलें, 2024च्या इलेक्शना नंतर तुका CM करता म्हणून सांगिल्लें आसतलें. ते तुका आतां आश्वासन मेळना. तुका कळ्ळें की आपूण BJPन रावन CM जावचो ना, म्हणून तू स्वताच्या स्वार्था खातीर 70च्या लोकांचो वापर करता. गोंयांत बेरोजगारी वाडतूच आसा. रोजगार निर्मिती कडेन सरकाराचें लक्ष ना. सरकारी नोकऱ्यांचो दर आदींच थारिल्लो आसता. ताका लागून पात्र उमेदवारांचेर अन्याय जाता अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार सांगता. 2027चे वेंचणुके मेरेन सरकार बदलतले तेन्ना बेरोजगार तरणाट्यांनी निराश जावचें न्हय अशें आवाहनूय तांणी केलें. दुसरे वटेन विरोधक म्हणून आमकां दिसाक 100 गजाली आयकुपाक येतात. ह्या गजालींचेर कोणाचे व्हिडिओ बीन करपाचो आमचे कडेन वेळ ना. सरकारा आड आमकां कितेंच करपाची गरज ना, कित्याक तर तांचेच मंत्री आनी आमदारांचे एकामेका कडेन पटना अशेंय अमित पालेकार सांगता. मुख्यमंत्र्याच्या व्हायरल व्हिडिओच्या फाटभुंयेर पालेकार उलयतालो. तेन्ना सरकार एम्प्लॉयमेंटाचेर उलयना, सरकार एम्प्लॉयमेंट नवो कसो जनरेट करचो हाजेर उलयना, सरकार नवी इंडस्ट्री कश्यो हाडच्यो हाजेर उलयना, आनी सरकार फक्त उलयता की तांकां मलायन कोण करता काय म्हणून. This is the state of this government. This is the fate of the youth of the state of Goa. बदल जाय, बदल हाडचो पडटलो, नवे इंडस्ट्रीज हाडच्यो पडटल्यो, आनी ते करता जाल्यार करप्शन सरकारान बंद करचें पडटलें. जॉब्स विकता हें सगळ्यांक खबर आसा. चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा की भुरगे आयचे GPSC एग्जाम आन्सर करना, कित्याक करतले? तांच्या आवय बापाय कडेन जर जॉब विकत घेवपाक पयशे आसा जाल्यारच ते GPSC एग्जाम आन्सर करतले, जाल्यारच ते कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम आन्सर करतले. आज प्रत्येक गव्हर्मेंट पोस्टाचो रेट ठरिल्लो आसा. कमीत कमी 10 लाख ते जर PSI किंवा त्या लेवलाचे जे पोस्ट आसा तांकां 30-35 लाख खंयच्यान हाडटले. आनी 4-4, 5-5 वर्सां काम फुकट कित्याक करतले भुरगे? हो मोठो प्रश्न आसा. आज कितलेय ते एक्सप्लेनेशन दिवं, सरकाराक मनांतल्यान खबर आसा की सरकारी जॉब जे येता कांय अपवाद सोडले जाल्यार प्रत्येक सरकारी जॉब हाजी रेट ठरिल्ली आसा. ही रेट कोण ठरयतात तेय सरकाराक खबर आसतलें. सर, हे जे सरकार तुमकां ज्ञान दिता की हे तुमी करपाक जाय, कित्याक करना, डिसअपॉयंट जावं नाका. सरकार बदलतलें. 2027 सरकार बदलतलें. ट्रान्सपरन्सी येतली. सरकार कितले सांगो की आपूण कमिशन अपॉयंट केला विच वील गोइंग टू डील विथ अपॉयंटमेंट म्हणून कांय जावपाचें ना. जॉब खंयच्यान ना खंयच्यान तरी विकत घेतले वतले. डिसअपॉयंट जावं नाका. आमकां कित्याक पडल्यार हांचेर व्हिडिओ काडपाची गजाल? आमकां पळय एक गजाल तुका सांगता. दिसाक आमकां ओपोजिशन म्हणून 100 गोश्टी येता सरकाराच्यो. खंयच कांय रिसर्च करपाची गरज ना. सगळ्या सरकारा कडल्यान येता. एक्काय मंत्र्याचे दुसऱ्या मंत्र्या कडेन पटना, एक्काय MLAचे दुसऱ्या MLA कडेन पटना. सगळे धुसमुसता. कारण जे करप्शन चल्लां तातूंत तांकां थोड्यांक वांटो मेळना म्हणून प्रॉब्लेम आसा. थोड्यांक इतलो वांटो मेळटा की दुसऱ्यांचे कॅर काडना. आनी आमकां कांय करपाची गरज ना. सरकाराचेच जर कॉल रेकॉर्ड चॅक केले, CDR BDR CMन हाडचे आनी चॅक करचे प्रत्येक मंत्र्याचे MLAचे, कळटले ताका कोण कितें खंय धाडटात ते. ही परिस्थिती आसा. सो सरकार इटसेल्फ इज डुईंग दीस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सांखळे मतदारसंघात कुडणे हांगासर येवपी मायनिंगेक पंचायत तशेंच थळाव्यांनी येवकार दिला. मात ह्या खणीचो रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या नैसर्गिक संपत्तीचेर परिणाम जातलो म्हणून देवस्थान समितीन ह्या मायनिंगेक हरकत घेतला. मात रुद्रेश्वर देवस्थानाचे अस्तित्व राखून ही मायनिंग येता जाल्यार आमची हरकत ना अशें देवस्थान समितीचे म्हणणे आसा. सांखळे मतदारसंघात कुडणे हांगासर येवपी मायनिंगेक पंचायत तशेंच थळाव्यांनी येवकार दिला. मात हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थान समितीन ह्या मायनिंग विरोधात JSW स्टील कंपनीच्या जनसुनावणे वेळार हरकत घेतली. खण सुरू करपाक आमचो विरोध ना, मात ही खण देवस्थानाच्या आवाक्यात येता, जाका लागून हाचो परिणाम रुद्रेश्वर देवस्थानाच्या नैसर्गिक संपत्तीचेर जातलो अशें देवस्थान समितीचे म्हणणे आसा.
EI अहवालात पांडवकालीन गुहा तशेंच हरवळेचो प्रसिद्ध घसघसो दाखयल्लो ना. ही खण सुरू करता जाल्यार देवस्थानाच्या नैसर्गिक संपत्तीचेर हावळ येवची ना हाची हमी दिवची अशें रुद्रेश्वर देवस्थान समितीचे कायदेशीर सल्लागार आदोगाद अमित पालेकरान सांगले. एक गजाल म्हणल्यार जे रुद्रेश्वर देवस्थान आसा ते 46 मिटर अंतराचेर आसा आणि ताका तेकून हरवळे वॉटरफॉल आसा. हरवळे वॉटरफॉल पॅरिफेरीक येता आणि पॅरिफेरीक येता आसतना ताजो इम्पॅक्ट जो वॉटर बॉडीचेर जाता तो विशय खंयच कन्सिडर करूना. तांणी देवळा बद्दल फक्त देवूळ आसा म्हणून सांगला, ते बिल्ड केले म्हणून सांगला. पण एक गजाल अशी आसा की देव रुद्रेश्वर जो आसा तो स्वयंभू, इट वॉज सेल्फ क्रिएटेड, इट वॉज फाउंडेड. टेम्पल इज पांडवकालीन जे आसा ते पांडवकालीन देवूळ ते. हिंदू धर्मा भितर ताका म्हत्व आसा कारण जे शेवटची कार्य जाता मरणा उपरांत ती थंय जाता आनी त्या विशयाचेर खंयच ह्या रिपोर्टान समरीन टच केल्लें ना. शिवाय जे वॉटरफॉल आसा तो फाटली 12 वर्सां मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान वॉटरफॉल फुली पॅरेनली फ्लो जातालो. जाल्यार देवळाक जर बरोबर घेतले आनी लोकांक जर ते सरावंडींग एरिया इम्पॅक्ट जाता तांकां बरोबर घेतले आनी दॅट समरी इज रिवाइज considering this impact on the environment, socially, economically, जशी टुरिझम सायट आसा ती थंय दाखयल्ली ना. पण JSWच्या ह्या पर्टिक्युलर समरीन ते दाखयले ना. हे कित्याक दाखयले ना हो मोठो प्रश्न आसा. लिपोवन जर करपाचें आसा जाल्यार ते तांकां मान्य ना. पण ज्या तरेन जर ते सगळे विशय लक्षांत घेतले आनी ते सगळे विशय लक्षांत घेतल्या उपरांत हे सुटावे जाले जाल्यार कोणाक ऑब्जेक्शन आसचें ना. पण अदरवायज इन द प्रेझेंट फॉर्म the temple is objecting to this particular commencement of this mine. कुडण्या येवपी ह्या मायनिंगेक मात गांवकाऱ्यांनी येवकार दिला. Good morning to all. I am Ms. Siddhi Prabhu Poro, Chairperson of Sakhalin Municipal Council. Welcome JSW. So the block 6 Kudnem Kormorim Mineral block here. As mentioned just now, my colleague, my councillor, Shri Madkar, he has already given you the clear guidance how it should go as far as EC is concerned. कितें करपाक जाय तें. हांव श्री बाबुलाल जयराम मळीक सरपंच ग्रामपंचायत कुडणे. आतां आज जे हे हियरींग हांगा आसा रवींद्र भवनात ते हियरिंगाक हांव येयल्लो आसा आनी हांवें थंय म्हाजें म्हणणें मांडलेलें आसा. कितें म्हणून तर ही जी मायनिंग जी आतां जातली JSW हे केल्या ती घेतल्या ती आनी तिच्या संबंधी जे एनवायरमेंटलाक लागून जे पोल्युशन संबंधी जे हियरींग चालू जें आसा ताका आज हांव येयल्लो आसा आनी तें म्हाजें म्हणणें मांडलेलें आसा. हांव फुल्ली सपोर्ट करता ह्या मायनिंगाक. एज आमी विलेज पंचायत कुडणे फुल्ली सपोर्ट करता मायनिंग एक्टिविटीजाक. इनफॅक्ट we are waiting for the mining to start in our village since long time. हांव पंच मेंबर कुडणे पंचायत. आमचो मायनिंगाक सपोर्ट आसा पूण थोडी आमची सरावंडींग एरिया आसा करमळे म्हण ह्या गांवांत जवळ जवळ 40 घरां आसा. तेंचे बी थोडे व्यू घेवचे, तेंची बी सर्वे करची, तेंच्या मनान कितें आसा काय म्हणून. इतलें सांगपाक सोदता की मायनिंग चालू जाता ही बरी गजाल आमच्या खातीर. हांव सो वेलकम करता तुमकां. आनी आमचे जे कितें एम्प्लॉयमेंट्स आसा तुमचे ते आमच्या चडांत चड लोकल्सांक मेळचे आनी एनवायरमेंट आनी एग्रीकल्चर सांबाळून मायनिंग चालू जावची हें मागता. सो आतां JSW टेक ओवर करूंक सोदता. तेंच्यांनी आतां पयलींचे जे कामगार ते कामाक आसले तांकां आसा ते सिस्टमीन परत कामाक घेवचे. सो ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दक्षिण गोंय जिल्लो गिरायक संरक्षण मंडळाच्या बसकेत भौशीक सेवेच्या उणावाविशीं हुस्को उक्तायलो. कदम महामंडळाच्या बशींचो उणाव, सरकारी इमारतींचे फायर ऑडिट तशेंच थळाव्या कोचिंग क्लासांनी जावपी अनियमितताये विशीं जायते प्रस्न हे बसकेत मांडले. कदंबा बशींचो व्हडलो उणाव जाल्ल्यान प्रवाशांक बरेच त्रास जाता अशी माहिती गोवा कॅनाचो निमंत्रक रोलांड मार्टीन हांणी दिल्या. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचो डेप्युटी डायरेक्टर साउथ गोवा म्हूण आसता तो पणजे बसता, मडगांव वचना. सो ही परिस्थिती कित्याक चल्ला, कित्याक डिस्ट्रिक्ट गिरायक विशय जे आसा ते फोकस जायना. सो ह्या मिटींग म्हाका दिसता डिले जाल्लो. इट वॉज पोस्टपोन्ड इलेक्शनाक लागून कुड नॉट बी हेल्ड. सो आतां फायनली मिटींग जाली. सो म्हत्वाचे विशय एक म्हणजे जे डिपार्टमेंट, फॉर एक्झाम्पल टुरिझम एक इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आसा, एक्सायज
इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आसा. अशे तरेतरेचे डिपार्टमेंटचे मेंबर कावन्सिलान ना, आज थाराव जाल्यार तांकां इनवॉल्व करप. दुसरें एक थाराव जाल्यार की हे डिस्ट्रिक्ट कावन्सील फक्त साश्टीचें न्हू. सो फॉर एग्जाम्पल काणकोण, केपें, धारबांदर, सांगें, सो काही आमचे कॉलेजीस आसा, तेंचे कन्झ्युमर क्लब आसा, त्या कॉलेजीक आज थाराव जाल्यार की तांकां मेंबर करप. सो काणकोणच्या लोकांक समज तेंचे विशय आसा ते हांगा ह्या मिटिंगेन मांडपाक जातले. सो एक तिसरो व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट, पब्लीक ग्रिव्हन्स ऑफिसर म्हण आसता डिपार्टमेंटाचो. पूण प्रत्येक डिपार्टमेंट कितें करता, एक ऑफिसर नेमता आनी तो पणजे बसता. सो आमचो रिक्वेस्ट आज आसलो की साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाक एक सेपरेट ऑफिसर आसपाचो. एक म्हत्वाचो विशय येयला ट्रान्सपोर्टाचो. आमी खूब खोशी दिसले कित्याक पुलिसूय आयज उलयले की बसी कमी आहा आनी बसी कमी आहा म्हणून गर्दी जाता आनी चेडवांचेर आनी बायलांचेर कंप्लेनी भरपूर येता, कोण हात लायता, हें करता, तें करता आनी तेंच्यो केसी वाडटात पुलीस स्टेशनार. सो हितून क्लियरली दिसून येता की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जर इम्प्रूव करीत साऊथ गोवा एरियात, रोड एक्सिडेंट कमी जातले. जे लोक आतां प्रत्येक बायक घेवन वयता कित्याक ताका ट्रान्सपोर्ट ना म्हणून तो बायक वापरता, ते कमी जातले, हॅरेसमेंट कमी जातले. South Goa Consumer Protection Council's meeting, and there are different departments who are the members of this department, and the issues relating to the consumers are discussed here, and we have given directions to the departments that we are sending the advisory to different departments, and the action taken report should come council within the time. Major issue regarding all departments regarding, for example, Kadamba, there should be a separate queue for senior citizens, then transport department, regarding the buses, the routes which are not functioning. There are routes which are already sanctioned but buses are not flying on the route. The department has been advised or directed to revise their. Regarding dogs, we have given advisory to the animal and veterinary department. अनुदानित शैक्षणिक संस्थांक हाचे मुखार बालरथ सुविधा मेळची ना. विद्यार्थ्यांनी घरा लागीं आशिल्ल्या शाळांनी शिक्षण घेवचें असो केंद्र सरकाराचो आदेश आसा. इतलेंच न्हय जाल्यार बालरथांक लागून राज्यांतल्या सरकारी शाळांनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो उणो जायत आसा. ताका लागून शिक्षण खात्यान हो निर्णय घेतला अशें शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी सांगलें. कांय महिन्याआधी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान दिल्लीत बसका घडोवन हाडिल्ली. ते बसकेत एका राज्यान शाळांक बालरथ कार्यांची सुविधा दिल्या अशी माहिती दिली. हाचेर खर नाराजी उक्तायतना शिक्षण मंत्रालयान सगळ्या राज्याक केंद्र सरकारचो आदेश पाळपाचो निर्देश दिले. हाका लागून राज्यातल्या अनुदानित शाळांक बालरथ दिवची न्हय अशें शिक्षण खात्यान थारयला अशें झिंगडे हांणी स्पश्ट केले. सध्या सुरू आशिल्ले बालरथ चालूच उरतले, पूण ताचे दुरुस्ती खातीर शिक्षण खात्या कडल्यान आनी अनुदान मेळचे ना. आमदार, खासदार हांणी आपल्या निधींतल्यान एखाद्या शाळेक बालरथ दिल्यार संस्थाक अनुदान दितले, पूण आता शिक्षण खाते खंयच्याच शाळेक बालरथ दिवचे ना असोय उल्लेख तांणी केला. अनुदानित शाळांनी शिकपी विद्यार्थ्यां खातीर प्रवासाची वेवस्था म्हणून राज्य सरकारान कांय वर्सां सावन बालरथ येवजण तयार केल्या आनी अनुदानित शाळांकूय बालरथाची वेवस्था केल्या. चालक आणि कंडक्टराच्या पगारा सयत बालरथाची देखरेख करपा खातीर सरकार ह्या शाळांक अनुदान दिता. अनुदानित शाळा खातीर सरकारान बालरथाची वेवस्था केले उपरांत राज्यांतल्या सरकारी शाळांनी विद्यार्थ्यांचो आंकडो सामकोच कमी जावपाक लागला अशें दिसून आयलां. बालरथ मेळ्या उपरांत जायत्या अनुदानित संस्थांनी विद्यार्थ्यांक आनी तांच्या पालकांक आपल्या शाळेत आकर्षित करपा खातीर वेगवेगळ्यो युक्ती मांडली. देखून पालकांनी सरकारी शाळांनी शिकपी आपल्या भुरग्यांक अनुदानित शाळांनी प्रवेश मेळयलो. बालरथाक लागून सरकारी शाळेंतले विद्यार्थी अनुदानित शाळांनी वचपाक लागले, म्हणून सरकारी शाळेंतले विद्यार्थी उणे जावपाक लागले. हाचो परिणाम सरकारी शाळा बंद पडपाक लागल्यो. अंदू 7 जाल्यार फाटल्या 10 वर्सांत राज्यांतल्यो 135 सरकारी प्राथमीक शाळा बंद पडपाच्या निदर्शनास आयले. हाचे मुखेल कारण बालरथ आशिल्ल्याचें सिद्ध जालां. शिक्षण खात्यान एक निर्णय घेतला आणि तो म्हटल्यार अनुदानित शाळेक ह्यान फुडें कसलीच बालरथ सेवा मेळची ना. हेचे कारण म्हटल्यार केंद्र सरकारचो असो आदेश आसा आणि एक सर्वे केला. त्या सर्वेसून अशें दिसून येयलें की ह्या बालरथां खातीर सरकारी शाळा बंद पडपाच्या प्रमाणात वाड जाल्लेली आसा. कांय म्हयन्यां पयलीं दिल्ली हांगासर बसका जाल्ली आनी त्या बसकेन एका राज्यान सांगलें की तेंच्या शाळांक त्यांनी बालरथ सेवा सुरू केल्या. तेचेर
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयान तीव्र नाराजी व्यक्त करून तांकां ती सेवा बंद करपाक लायली आणि ह्याच धर्तीचेर गोंय राज्यान सुद्धा शिक्षण खात्यान आतां असो निर्णय घेतला की ह्यान फुडें खंयच्याच अनुदानीत शाळेक बालरथ सेवा मेळची ना. ज्यो बालरथ सेवा पयलींच्यान चालू आहा त्यो तश्योच चालू रावतल्यो, पूण त्यांची देखरेख आनी दुरुस्ती खातीर जे अनुदान दिता ते अनुदान मात बंद जातले. जर खंयचे आमदार, खासदार किंवा मंत्री आपापल्या मतदारसंघान आणि त्यांच्या आपापल्या जर खंयचो मंत्री, आमदार, खासदार त्यांच्या मतदारसंघातल्या शाळांक बालरथ सेवा दिता जाल्यार तांकां फक्त अनुदान मेळटलें. बाकीच्या अनुदानीत शाळांक बालरथ सेवा ही ह्यान फुडें मेळची ना असो निर्णय जो आसा तो गोंय राज्याच्या शिक्षण खात्यान घेतलेलो आसा. पळोवंक गेल्यार जाल्यार सध्या 300 परस चड बालरथ सेवा ह्यो राज्यान चालू आसा आणि जो सर्वे जाला तितून दिसून येता की ह्या वर्सा 7 जाल्यार फाटल्या 10 वर्सां मदीं जवळपास 135 सरकारी शाळा ह्यो बंद पडलेल्या आहा. तेचें कारण म्हटल्यार बालरथ सेवा ही जावन येता अशी माहिती फुडें येता. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर NAC A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.